नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लोकायुक्त विधेयक घुटमळटा कायदो आणि दक्षता खात्यांनी विधेयकाचेर राज्यपाल आणि सरकार कितें भूमिका घेतलो अजून ना स्पष्ट। घोडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मेरेन हुमकळपाची शक्यताय। गोयची व्यावसायिक करवाढ अदमासा परस 21% कमी। सरकाराच्या तिजोऱ्यांत 500 कोटी उणे। व्यावसायिक कर वाडटा फक्त 2%। 10 महिन्याच्या येणावळीचेर पळया तिजोरेचो पंचनामो। कालवी बस दुर्घटनेक जालें वर्स। गुन्यांवकारांक अजूनय ख्यास्त ना। 4 भुरग्यां सयत 6 जाण हुतात्मे जाले उपरांत पूल लागलो चालीक। मात गेल्ली भुरगीं परत येवची ना। पालकांक खंत। प्रुडंटाचो रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्साचो वादग्रस्त आणि कथित भ्रष्ट अधिकारी राजकुमार संचेतीक लुसोफोनिया गेम्साचो सल्लागार केल्ल्यान वाद। अध्यक्ष खासदार श्रीपाद नायकाचो राजीनामो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान विश्वासान घेवंक ना म्हूण नाराजी। आणि देवनागरी आणि रोमी दोन्ही कोंकणी लिपी खाशेल्यो। दोन्ही लिपी वाचोवच्यो। फामाद लेखक विक्टर रिबेरोन उक्तायलें मत। अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचो मडगांवां समारोप। खबरो विस्तारान। लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक अजूनय सरकारी खात्यांनीच घुटमळटा। विधेयक दक्षता खात्यान शुक्रारा कायदो खात्याक धाडलें। आता कायदो खातें ते राज्यपालाच्या मान्यताये खातीर राजभवनार धाडटले अशें सरकारी सुत्रां उलोवन दाखयतात। पूण विधेयकाचेर जाल्लो वाद आनी ताची फायल खात्यांनी भोंवता ते पळयल्यार ताचो कायदो जातलो काय ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मेरेन हुमकळटले हे विशीं निश्चित कांयच ना। पळयात रिपोर्ट। शिंयाळी अधिवेशनात गोंय लोकायुक्त पयलें दुरुस्ती विधेयक पास केल्लें। ते उपरांत फाटल्या सप्तकात कायदो खात्यान तें बिल दक्षता खात्या कडेन धाडलें। दक्षता खात्यान त्या विधेयकाची दुरुस्तीची कारणां राज्यपालाक दाखोवचीं आसता। दक्षता खात्यान तो रिपोर्ट तयार करून विधेयक शुक्रारा परतें कायदो खात्या कडेन धाडलें। आतां कायदो खातें विधेयकाचेर दक्षता खात्याच्या रिपोर्टाक मान्यताय दिवन ताचो स्टेटमेंट तयार करून गव्हर्नराचे मान्यताये खातीर राजभवनार धाडटले। सरकारान लोकायुक्ताचे दात काडल्यात म्हूण बोळा पडला। विधेयकाक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण राज्यपाला कडेन वावुरपी आनी विरोधी पक्षाची निवेदनाय पावल्यात। हे परिस्थितीत विधेयकाचेर राज्यपालान स्पश्टीकरण मागलें जाल्यार राज्यपालाची मान्यताय मेळपाक आनीक वेळ लागतलो। कायदो खात्याक फावो तें स्पश्टीकरण राज्यपालाक दिवचें पडटलें। त्या उपरांतूच बिलाक मान्यताय दिवची काय ना हें राज्यपाल थारायतलो। दुरुस्त्यो पटल्यो ना जाल्यार तें विधेयक परतें सरकारा कडेन धाडटलो। सरकाराक तें परत मंत्रिमंडळा मुखार आनी विधानसभेत मांडचें पडटलें। लोकायुक्त विधेयकाक राज्यपालाची मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार ते परत कायदो खात्याक धाडटले। कायदो खातें ते दक्षता खात्याक धाडटले। दक्षता खातें दुरुस्ती केल्ल्या विधेयकाची अधिसुचोवणी तयार करतले। कायदो खातें त्या अधिसुचोवणेक मान्यताय दितले। ते उपरांत ते लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकाची अधिसुचोवणी काडटले आनी दुरुस्ती केल्लीं कलमां कायद्यांत येतलीं। मार्च म्हयन्याचे निमणे मेरेन लोकायुक्त कामाक लागतलो अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान सभाघरांत दिलां। पूण हे विधेयकाचे दुरुस्त्यांचेर वाद जाल्या उपरांत कांय दुरुस्त्यो बदलपाची तयारी मुख्यमंत्री पर्रीकारान दाखयल्या। तशें जाल्यार येता ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकाराक दुरुस्ती विधेयक नव्यान मांडचें पडटलें आनी लोकायुक्ताचे घोडे आनीक लांबणेर पडटले। प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। गोयची व्यावसायिक करवाढ सरकाराच्या अदमासा परस 21% कमी म्हणल्यार साधारण 500 कोटी उणे जाल्या। व्यावसायिक कर सरासरी फक्त 2% वाडटा। सरकारान अदमास केल्लो 23% वाडपाचो। पेट्रोलियम फॅट काडिल्ल्यान बुडिल्ली येणावळ भरून काडप सरकाराक अजूनय जमूंक ना। फाटल्या 10 म्हयन्यांची व्यावसायिक कर येणावळ पळयल्यार वर्स सोंपता म्हणल्यार सरकाराचे तिजोरेंत अर्थसंकल्पांतल्या अदमासा परस सुमार 450 कोटी उणे आसतले। पळयात सरकारी तिजोरेचो पंचनामो। जानेवारी मेरेन सरकाराची कर येणावळ पळयात। हे आर्थीक वर्साचे पयले 10 म्हयन्यांत व्यावसायिक कराची येणावळ वाड सरासरी 2% वयर वचना। 10 म्हयन्यांत व्यावसायिक कराची वट्ट 1671 कोटी येणावळ आयल्या। पोरूं ती 1637 कोटी आशिल्ली।
म्हणजे कर येणावळीची वाढ सरकाराच्या अदमासा परस 21% उणे जाल्या। अशेंच चल्ल्यार वर्स सोंपता म्हणल्यार सरकाराक थारायिल्ले 2,500 कोटी परस सादारण 450 कोटी कर उणे येतलो, म्हणजे सादारण 2,100 कोटी। पेट्रोलियम वेट आसल्यार ही येणावळ आनीक 10% वाडून सादारण 2,300 कोटीक तेंकपाची। एक मे म्हयनो सोडलो जाल्यार जून, सप्टेंबर, डिसेंबर, जानेवारी म्हयन्याची तर कर येणावळ वाडपाची सोडून पोरू परस उणे आयल्या। सप्टेंबरात तर सापूच वाट लागल्या। फक्त मे म्हयन्यात कर 22% वाडला म्हूण सरासरी वाड 2% दिसता। अंदूच्या अर्थसंकल्पात सरकारान वेवसायीक कर 23% वाडटलो म्हूण अदमास केल्लो। मायनिंग बंद जाल्ल्यान अर्थवेवस्थेचे मंदीत सरकाराचे गणित गडबडलां। सरकारान वेटाची बुडयल्या ती येणावळ भरून काडटले जाल्यार आनीक सादारण 7 ते 8% म्हणल्यार येणावळीत खरी 30% वाड जावंक जाय आशिल्ली, जाल्यारच कर येणावळ थारायिल्ल्या प्रमाण 2,500 कोटीचेर पावं येताली। पूण परिस्थिती तशी ना। वर्सा खातीर थारायिल्ल्या वट्ट कर येणावळींतली दर 3 म्हयन्यांत सरासरी कर येणावळ येता ती अशी: जुलय ते सप्टेंबरात सगळ्यांत उणें 21% कर येणावळ येता। सगळ्यांत चड येता ती आर्थीक वर्साच्या निमण्यात जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत। जवळजवळ 30% कर येणावळ ह्या निमण्या 3 म्हयन्यांत येता। पूण हांगाय सरकाराचें गणित गडबडलां। आतां मेरेन दर 3 म्हयन्यांत हे प्रमाण 4% उणें आसा। मायनिंग बंद जाल्ल्यान एकंदर अर्थवेवस्था हाल्ल्या। GDP सादारण 20% पडटलो असो अदमास सरकारूच उक्तायता। अदमास केल्ले 900 कोटीचे मायनिंग रॉयल्टींतली सादारण 600 कोटी येणावळ बुडल्या। सरकार मायनिंग लीज रिन्यू करून स्टॅम्प ड्युटींतल्यान ती भरून काडपाक सोदता, मात सुप्रीम कोर्टात वातावरण पळयल्यार सरकाराक तें जमतलें म्हणपाचेर दुबाव आसा। तातूंत उणें जाल्लो वेवसायीक कर धरून सगळो अदमास केल्यार सरकाराचे येणावळीचें गणित सादारण 1000 कोटींनी गडबडलां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। दिल्लीतल्या वादग्रस्त कॉमनवेल्थ गेम्साचो वादग्रस्त आनी कथीत भ्रश्ट अधिकारी राजकुमार संचेतीक गोंयचे लुसोफोनिया गेम्साचो सल्लागार नियुक्त केल्ल्यान मोठो वाद जाला। हे गजालीचेर तिडकून लुसोफोनिया समितीचो चेअरमॅन खासदार श्रीपाद नायकान राजिनामो दिला। श्रीपादान मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन राजिनामो दिलो म्हूण दिल्ली सावन PTIन खबर दिल्या। संचेती हो राष्ट्रकुल खेळा सर्त स्कॅमांतलो मुखेल आरोपी सुरेश कलमाडीचो सामको लागींचो। संचेतीची नेमणूक मुख्यमंत्री पर्रीकारान केल्या। ही नेमणूक आनी लुसोफोनिया गेम्साचे हेर वेव्हाराचे बाबतींत आपल्याक विस्वासान घेवंक ना म्हूण राजिनामो दिता अशें श्रीपाद नायकान म्हणलां। राजकुमार संचेती हो दिल्लीतले कॉमनवेल्थ गेम्साचो वादग्रस्त अधिकारी। ताका गोंयांत नोव्हेंबरांत जावपा आशिल्ल्या लुझोफोनिया गेम्साचो सल्लागार नेमला म्हणून लुझोफोनिया समितीचो अध्यक्ष खासदार श्रीपाद नायकान राजिनामो दिला। PTI खबरां संस्थेन दिल्ली सावन ही खबर दिल्या। श्रीपादान मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन राजिनामो दिला अशी ही खबर म्हणटा। हे नेमणुकेचेर आनी हेर कांय गजालींनी आपल्याक विस्वासांत घेतलो ना अशें श्रीपाद म्हणटा। श्रीपादान PTIक सांगलां तें अशें: संचेतीची नेमणूक करतना आपल्याक राज्य सरकारान विस्वासांत घेतलो ना, हे खातीर हांवें राजिनामो दिला। आतां हांव लुझोफोनिया समितीचो अध्यक्ष ना। संचेतीची नेमणूक आनी लुझोफोनिया गेम्साचेर हेर कांय गजालींचेर आपल्याक विस्वासांत घेवंक ना म्हूण गेम्साचे एकंदर वेव्हाराचेर सातिस्वेत नाशिल्ल्यान आपूण राजिनामो दिता। दोनूय अधिकारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान नेमल्यात। आपल्याक ती गजाल मान्य ना। संचेती हो राष्ट्रकुल खेळा सर्त स्कॅमांतलो मुखेल आरोपी सुरेश कलमाडीचो सामको लागींचो। संयुक्त DG म्हणून पदार रावन संचेतीन कॉमनवेल्थ गेम्सान पदाचो गैरवापर केलो म्हणून केंद्रीय व्हिजिलन्स कमिटीन ताचेर ठपको दवरला। तरीकूय ताका लुझोफोनिया गेम्साक सल्लागार म्हूण नेमला। सल्लागार पदा खातीर आनीक 2 दावेदार आशिल्ले। लुझोफोनिया समितीचें अध्यक्षपद सध्या मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन आसा। संचेतीचे नेमणुकेन गोंयचे राजकीय आनी खेळा मळार खवदळ पडला। गोंय खेळा प्राधिकरण आतां ह्या गजालीचेर कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।